नमस्कार. गिमाचे दीस सोंपून आता 1 म्हयन्या भितर रोखडोच पावस येवपाचो आसा. तर दिसपट्ट्या जेवणाक आमकां लागपाचें सामान म्हणजेच आमटाण, सोलां, मिरसांगो आनी मेन म्हणल्यार खारें. हें प्रत्येक गोंयकाराक नुस्तें आनी खारें हें जायूच. तर गोमंतक तनिष्का व्यासपीठान आयोजीत केल्ल्या ह्या पुरुमेताच्या फेस्ताक तुमी मुद्दाम येवचें. डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गार्डन कांपाल हांगा पणजे तुमी मुजरत भेट दिवची. तर आतां नजर मारुया हांगा कितें कितें आयलां तें पळोवया. तर पयल्या स्टॉलाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा कुणबी हेचो डिझायन्स, कुणबी साडयोस, कुणबी तेंचें डेकोरेशन आसा. सो जाणून घेवया कितें कितें आयलां तें. ओके हाय माय सेल्फ अनिशा तिरोडकर. सो आमचे कडेन ब्युटिफूल कुणबीचे प्रोडक्ट्स आमी रेडी केलेले आहा. वी डोंट हॅव साडीज बट साडयेचे थ्रू आमी खूब बरे बरे प्रोडक्ट्स केल्ले आहा. फॉर एग्जाम्पल ही तुमकां ज्वेलरी दिसतली दॅट ही आमी ज्वेलरी केल्ली आसा. देन स्मॉल पाउचीस केल्लेले आहा, यू कॅन सी. देन टोट बॅग्स, शॉल्स, कॅप्स एंड ब्युटिफूल फ्रेम्स वी हॅव. So we have lots of different types of products we have and that we have already displayed here. आमच्या स्टॉलार ज्वेलरी आसा, फ्रेम्स, पाउचीस, बॅग्स, कॅप्स एंड मेनी मोर प्रोडक्ट्स वी हॅव, सारीज. एक्चुली एक एक्झिबिशन आहलें, मिन्स आमची स्नेहा नायक मॅम आसा पळय तिचें एक्झिबिशन आहलें. तेन्ना ती कुणबीचे आमचे गोंयचे कितें तरी तिका व्हरपाचें आहलें, म्हणजे आमची गोंयची आयडेंटिटी व्हरपाची आसली तांकां. सो तेन्ना तिणें पयली की साडयेक चड असो डिमांड ना. सो आमचे कुणबीचे तेंचे कडेन म्हणजे लोकां कडेन आमचे कुणबीचे कितें तरी वस्तू आसपाक जाय. सो तेचे थ्रू आमी मॉडर्नायज केल्लेले आहा, लायक आमचे डिफरंट आमी प्रोडक्ट्स केलेले आहा. सो आमचे जे गोवन ट्रेडिशन आहा ते सगळे लोकां कडेन पावचे हेचे थ्रू आमी तेचे डिफरंट प्रोडक्ट्स केल्लेले आहा. हे हांगासर हे फुलावरांचे हे घातलं ते वर्साचे वर्सा हे करता घालता हांगासर. सारसाकूय बी आमी घालता हांगासर. सो आतां सद्या हांगासर ही शेवती म्हणजे विलोद बी अशें हे हाडलां आमी. हरशीं आनी आसता आमचे कडेन फुलां, पूण ती सगळी आतां हे माल तो आतां शिरगांवां आसा. हांगा हे 2 दिसाचेच न्हू म्हणटकूच थोडीच हाडला हांगासर हे केल्या. नर्सरी आसा बिचोले हांगा वनान बिचोले थंयसर स्वताची. हय येता लोक आसा, जाता आमकां गिरायक आमचे हे जाता. जाता. तू वर्सान वर्स येता न्ही, ती वर्सान वर्स येता आनी तिची आमी केन्नाय झाडां व्हरता पळय वर्साची ती बरी जाता. गुलाब बिलाब सगळें हाडटा ती, बरें आसता. आमी हांगा सोलां, आमटाण, खारें आनी फुलांची झाडां आनी बिबे, तुजे कडल्यान काण्णां, जांबळां मेन ते येता न्ही हांगा. आनी घरे येता पणसाचे, हेजे भाजी करपाचे बी ते सगळे मेळटा हांगा एकाच हांगा. सगळे मेळटा अळसाणे बिळसाणे सगळे पुरुमेताचे. हय 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 हें बरें. हय तनिश्क एक्झिबिशन बरें दिसता आमकां. अशें वर्सान वर्स घडचें आनी आमकां एकाच जाग्यार घेवपाक मेळचें. तर ह्या स्टॉलाचेर आमकां नुस्तें जे गोंयकाराचें सामकें फेवरेट आनी बाकीच्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटा. तर विचारया कशें कितें तें. कितें हाडलां तुवें? बिबे 60, सुके बिबे पणसा 60,
आणि घरे लाडू सुंगटा गालबो सगळें आसा गिरायक आसा आज कमी फाल्यां परत पश्टीतले जायना म्हणल्यार जाता थोडे हे तू स्वता घरा कडेन करता हय आमी सगळे घरा कडेन केल्ले हय चालू आसता आमचो विकता आमी थोडे सुकयता थोडे जिते विकता हे फक्त ना हे वर्सा वर्सा एक पेटी मेळटा बिबे बाकी सगळे नुस्त्याक हय जाले 3 वर्स जाले येता तर आमकां हांगा दिश्टी पडटा शॅम्पू साबण बॉडी वॉश लिप बाम तर पळोवया कितें कितें आसा तें I homemade stuff, solo organic stuff, which have been prepared means a long time ago. Like after learning the art, I prepared in making it all. Me along with my neighbor, she's a very good friend. We are both like half. You can say we are Hindu and Christian. We are best of best friends. There's no harm in everywhere we go. Both of us we go together एव्हरी इयर येतो every year. Every year. कसा आसा रिस्पॉन्स कसा आसा Very good. Very good. अरे एक फ्रेंडा कडेन तर आमी उलयलीच आतां आमी दुसऱ्या फ्रेंडा कडेन पळोवया कितें आसा तें तेंचे कडेन आमकां दिसता लोणचें मसालो सगळें आसा खोबरेल तेल सो आतां तांकां विचारया तेंचें कितें म्हणणें आसा तें हांव ज्योती वलवयकर वास्कोसान आयला आनी म्हाज्या कडेन सगळे होममेड प्रोडक्ट आसा स्पेशली लाडू आसा बेसन लाडू शेव आसा तसोच म्हाज्या कडेन पापड आसा मिरची पावडर आसा देन पिकल आसा स्टफिंग मँगो खोबरेल तेल आसा आनी कोकोनट आनी मँगो आसा इवन चिली बीन आसा तुमी घरा करता स्वता हय हांव स्वता घराच करता कितली वर्सां जाली तूं आतां हांगा आयला आतां ऑलमोस्ट 4 वर्सां जाले हांव एवरी इयर येता हांगा कस्टमर आसात लोक हय कस्टमर आसता म्हाका स्पेशली म्हाका तेलाक आनी लोणच्याक चड आसता पूर्व आयिल्ले ते कस्टमर ह्या वर्साक येतात हय येवन आजच गेलाय घेवन हय कशें म्हणल्यार हांव महिला मंडळा ग्रुपाच्यान वास्कोच्यान तितूंतल्यान हांव स्लोली आतां म्हाजो मातसो वाडत गेल्लो आसा बिजनेस पयलीं हांव चड करनासलें थोडें करतालें पूण तनिश्कान म्हाका जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी दिली हांगा येवपाक ते दिसान मातसो म्हागे बिजनेस वाडला आनी तनिश्कान घडोवन हाडचे दर वर्सा असो हय हय तनिश्कान दर वर्साक हाडून दिवचो करचो आनी आमकां अशी ऑपॉर्च्युनिटी दिवची आमकां हांगा दिसता गोंयच्यो ज्यो गोंयान जाता त्यो तरेकवार भाज्यो सो ती भाज्यो घेवन ही दोगांय जाणां आयलात सो तांकां विचारया कसली कसली भाजी हाडल्यात वांगी हाडल्या आनी नाचण्यो हाडल्या तोर हाडल्या कोलची मिरसांग हाडल्या चिटकी हाडल्या कुळीद आनी गांवठी गोड हाडला मिरसांग हाडला लोणचें हाडल्या इतर खूब तराच्यो भाजयो हाडल्या आमी ते तुमचे घरा कडेन जातात हय हय घऱ्याची चिप्स बी हाडला आमी घऱ्याची चिप्स हाडला हय घऱ्याची करून ही आमगे रानाची मान म्हणटा तेका आमी तेजी चिप्स करून हाडला आनी हे गांवठी उकडे तांदूळ आसा गिरायक आसा उकडी तांदळाक गिरायक येता हय येता गिरायक जाता हय आनी हे चिटके दर जाल्ले वर्सा येता हांगा हय दर वर्सा येता पोरूचे गिरायक ओनू आयला तशें आमी पोरू दुसरे चेन बायलो येता न्हू पोरू दुसरे बायलो येयल्लो आतां ते अमनू पावलो आमी दुसरे येयला अमनू आनी कितें हाडलें लोणचें लोणचें ते गांवठी लोणच्या पाकिटी पळय आनी हे आमी गांवठी गोड ते आमी ती खोतीगांव करता ते गोड काणकोणच्यान आयला
हय काणकोणसान येयला. उकडीत हाडला अशें ते शेवयो काडून हाडला. ही अटमास सोलां अटपाची आनी ही घऱ्यांची बिकणां हाडला आमी पणसाची. तो आमगे गांवठी हळदी पावडर गांवठी. मागीर आनी ते गांवठी मिरसांगो आमगे सगळे तुजे आनी तशें तितले हाडला तशें करता आमी. ते रानां आमचे दोंगरा जाता ते बरे इतले मोठे हाडटा ते हाडून एक 15 दीस दवरता. तेजें उदक मातशें सुकतकीर ती तासता आमी ताका तासून ते उकडोवन घालून ते बारीक पीस आतां शिनून सुकोवंक घालपाचे. सुकोवंक घालून ते बरे 2 दीस सुकयतकीर मागीर ते आमी परत व्हरून उदकां म्हणून घालता झरी उदकांक. 1-2 दीस झरी उदकांत दवरता. तेजे ते माणी कितें जालें परत निवळून वयताय. ते उदकांत दवरले मागीर काडले सुकोवंक घातले सुकतकीर जाले. सुकतकीर जावन मागीर आतां ते तेलां घालून फ्राय करून हाडला भाजून. शेवयो आमी गांवठी ताळणाचे ते उकडे ताळून भिजत घालून ते वाटून पीठ करून तेजे मागीर शेवयो काडटा आमी सुके वाटून. सुके काडून मागीर सुकोवन पॅकेट करून हाडटाय. ते आतां तूं कोणी व्हरतल्यान ते फ्राय जाल्यार फ्राय करून आता ते अशें गरम उदकान गोडशे करून तसलें करून खपता. खपता आमगे आतां मिरसांगो खपता चड गोड खपता हळदी पावडर खपता आनी सोलां खपता अटमाची भिंडाची सोलां खपता. सगळें असं जाता सगळें आसा गिरायक. हय कितें हाडला गे आज? अळसाणे चवळी आमटाण केळी तेल नाल्ल चकरी शंकरपाळी लाडू. हे चकरी शंकरपाळे हे सगळे तू घर करता? हांव करता घरा करता. हय लोकांची गिरायक आसा? आसा गिरायक आसा. हय केन्नाच्यान तू हो बिझनस स्टार्ट केलो आनी बिझनसान तू केन्नाच्यान आयली? हे बिझनस जाली 4-5 वर्सां जाली हांव बिझनस करता. होच आनी तोरण बीन तेय करता सगळें विणटा. तितूनसून हांव वयर सरलें. म्हणजे कडेन सगळ्यालो सपोर्ट आसा? हय सपोर्ट सगळ्यांचो आहा. म्हणजे म्हाका भावजय आहा आनी एकलोच चेडो आहा म्हाका आनी कोण ना. नमिशा फातर्पेकार ही बेतीमच्यान आयला आनी तिजे कडेन तरेकवार अशी जांबळां मागीर तुमी पळोवपाक शकता आवाळे कितें कितें खूब कितें आसा तिच्याच कडल्यान जाणून घेवया. कितें कितें हाडलें तुवें आज? नांव सांग पयलीं. म्हाजें नमिशा नरेश फातर्पेकर बेतीन रावता. पयलीं हाडलें काजू मागीर हाडलें भिण्णां मागीर रामफळ जांबळां आहा काण्णां आहा मागीर आहा ते फळां रोजाळे आहा मागीर तोरां चिल्लिली आहा मानकुराद आंबे आहा मागीर बिंबी आहा मागीर भाजलेल्यो बियो आहा गोड आहा कांदे आहा भिण्णां आनी सुके ड्राय फीश. वर्सान वर्स येता हांगा? पयलीं हांव लोक उत्सव लायलो. म्हाका लोक उत्सव म्हाका दिसता हांवें 18 सालान लायलो. मागीर म्हाका 2 वर्सांनी मागीर म्हाका हेजे तनिश्काचे गोमंतकाचे म्हाका ऑफर येयली. तूं अशें विकता न्हू ड्राय फीश म्हणजे आपल्या पुरोम येता आमकां जाय म्हणून. मागीर ते मेरेच्यान हांव हांगा हे लायता एग्जिबिशन. हर वर्सा येता तूं? हय हर वर्सा येता. ह्या म्हणजे वर्सांच्या वर्सा हेच हाडटा पण नेवे नेवे हाडटा अशा. हे जाम हे सगळें आसा ते तूं स्वता वचून हाडटा? हय 5:30 गाडयेर वयता बाय म्हापसा आनी सगळे खंय कितें कितें आहा पळय ते घेवन येता. पण म्हाका सवाय कितें गावले तर हांव सवाय हाडटा कित्याक हांगा म्हारग तितले काय बाय वचना. पूण म्हाकाय मागीर सवायचे हाडून म्हाका सवायच घालचें पडटा न्हू गो बाय. म्हारग अशें कांय ना पण म्हाका 1 रुपया म्हणून आतां मी सकाळ फुडें मेहनत करता न्हू गो बाय पूण म्हाका 1 रुपया गावोंक जाय न्हू गो बाय म्हणून हांव ताका लागून सवाय म्हणजे चड लावना पण लायल्या सवाय. गिरायक आसा? खूब आवा गिरायक आसा ना न्हू. बिस्माचे आंबे म्हणटा हेका म्हाजो आदी बाप पय टायम आदी खातालो पण हे शिवोले मेळटात त्या भायर आंबे मेळना. हे कितें 2 ह्या म्हयन्यात सिजनान मागीर ते आंबे ना.
आधी ते सगळे लोक जाणटे लोक खाताले एका भिस्माचे आंबे म्हणटा. माझ्याकडे आवळा शुगर फ्री ज्यूस आहे, जांभूळ ज्यूस आहे, कैरीचं पण आहे, पायनॅपल ज्यूस आहे, रोज ॲपल आहे, कोकम सरबत आहे, कोकम आगळ आहे, लोणी ज्यूस आहे, जांभूळ पावडर आहे, लिंब पावडर आहे, आमला कँडे, आमला सुपारी, आंबा पोळे, फणस पोळे, आमला जाम केलेले आहे मी नवीन. हां, तुम्ही स्वतः करता? मी सगळं स्वतः मी करते. ह्यात माझ्याकडे कलर नाही, विसेन्स नाही, काय नाही. जेवढं मी आता किती दिवस मी गोव्यात करते, पण एकाची बी कंप्लेंट नाही, मॅडम हे तुमचा माल खराब झाला. लोक येऊन घेते ते माझ्याकडून. सामके नॅचरल, 100% नॅचरल. एकदम नॅचरल, कलर नाही, ही नाही माझ्याकडे. ही तर 4 वर्ष झालं आम्ही तनिष्काला जॉईन झालो. कस्टमर आहेत? कस्टमर भरपूर आहेत. गेल्या वर्षीचे कस्टमर गेल्या वर्षी भरपूर होतं, ह्या वर्षी थोडं कमी स्लो आहे. आणि पहिल्या वर्षी एकदम मस्त झालेलं, दुसऱ्या वर्षी मस्त झालेलं, तिसऱ्या वर्षी आता येणार हो, आज उद्या होणार माझं शेत. एकदम फर्स्ट क्लास. आणि खरेंच अशें भरपाचें, कित्याक आमकां गांवठी नाल्यार बाजार खंयच मेळना. कारण आता बाजारान जर गेले आनी यांचो दर मातसो बरो आसा, कारण बाजारान जर गेले न्हू हेचे पेक्षा डबल सांगता, कारण ती दुसऱ्या कडसून घेता आणि मागीर तो खंयच्या खंय दर लायता. हांचे कशें आतां ती झाडटा, तेका लागून तेंचो दर फिक्स आसता. खरेंच बरें दिसता. दर वर्सा येता हांगा? हय, हांव कसलेय स्टॉल आसले तरी हांगा येवन वयता, कित्याक म्हाका आवडटा हें पळोवपाक. आनी खूब आसा डिफरन्स आनी गांवठी न्हय हें आमचें. आणि खरेंच म्हणजे अशें दिसता की हें आपलें म्हणजे आपूण घरा करता तें. बाजारांतलें कशें आहा, सगळी खंय तांदळांक पावडर लायिल्ली तसली. हें हायजिनीक नासता, हें हायजिनीक. माझे नाव संध्या जयवंत नायक आणि हांव हांगा आयिल्लें आसा ते तनिश्क गोमंतकच्या ग्रामीण फूड फेस्टिवलाक येयल्लें आहा. आणि तांचो हें पुरुमेताचें फेस्त आसा पळय तें खरेंच आयज 3 वर्सां जालीं आमी हांगा पार्टिसिपेट जाता. सो खरेंच सदांच बरो प्रोत्साहन मेळटा आमकां स्टार्टींग टी एंड पर्यंत. आनी आयज आमी विकूंक हाडला तें म्हटल्यार ही पोरसांतली वांयगी आसा, चिचेची आमटाण, तशेंच आमचे गांवठी माणकुराद आंबे, काजी, सोला, आगर, दुदी, चवळी, नाशणे, कुळीत, केळीचे बोंड, सुकी सुंगटां, गालमो, परत मोतयारी, परत आमचे ते शेंगदाणे, भेंडे आनी सुके बांगडे अशे तरेतरेचे आमी वरायटीज आमी हांगा हाडले आसा. आनी सगळे गांवठी अशें आसा. आनी हाका आमचे तनिश्क गोमंतकान इतले आमकां फॅसिलिटीज करून दिल्या ते खरेंच आमकां खरेंच अशें म्हणजे एक बरी संदी दिल्ली आसा. तातूंत आमी फुडें सरपाचो. 3 वर्सां तांच्यांनी अशीच फुडें दवरची आमकां अशें आमकां दिसता. आनी हे मॅडमीन आनी सरान अशेंच प्रोग्रामो चालूच दवरचो. दर वर्सा हांगा येता? हय, 3 वर्सां जाल्यार आमी सदांच येता. गेल्या वर्सा हांवें फूड कोर्ट घेतलेलो, तातूंत सुद्दां म्हाका खूब प्रतिसाद आसलो. आनी दुसरें म्हणजे त्याच्या पयलीं आमी पणस हाडिल्ले, कापे पणस. ह्या वर्सा अजून पिकोंक ना पणस म्हणून आमी उरलेले, ह्या वर्सा आमी हाडटा आशिल्ली. गेल्ली हांव 3-4 वर्सां हांगा येता. जे हे गोमंतक ऑर्गनायज करता, ही जी आमची लोकल प्रोडक्ट्स हांगा आमकां येवन मेळटा, तेन्ना बरें दिसता की एक म्हणजे आमकां गूड प्रोडक्ट्स वी आर गेटींग, आनी दुसरें म्हणजे जे लोक
ह्या धंद्यान आसा जे आमचे गोंयचे जे पीक आसा ते बऱ्या रितीन लोकांच्या घरांनी पावता आनी ताजे खातीर एक स्तुत्य असो प्रोग्राम आसा आनी आज म्हजी बायल आयिल्ली हांगा गालमो व्हरपाक आनी हांगा खरो बरो गालमो मेळटा सुकें नुस्तें मेळटा आनी खूब कडधान्य मेळटा अशें तरी दिसता की हांगा येवन इट इज अ व्हेरी गुड विजीट इन द इवनिंग इन दीस गार्डन ऑफ डॉक्टर एफ.एल. गोम्स पणजेन येवन आनी लोकांनी येवचें आनी हांगा तांकां पेट्रनायज करचें. I just came here with my family. My family came from Kerala. I stay here only, but my mother's relative came. So we just came here to see Panjim and all. We went yesterday to Abaina beach, and then today we came here to look. But we just went there in the beach, and then we just came here to see the stalls and all. What is your experience like? I don't know yet, but it is a good place till now. You had fun? Yeah. आम्ही आता असा साखरेच्या पर्या या स्टॉलार पोवया कितें हाडला ते. माझे नाव कोमल चिगरे, हांव पर्यासून येला. हांवें सगळे पापड हाडला, लोणची हाडला सगळ्या प्रकारची, परत आवळा कँडी हाडला, भरलेली मिरची हाडला, गावठी हळद हाडला, डाळ हाडला, परत नाचणी हाडला, शेवयो हाडला, नाचणीची पीठ हाडला, कांदा लसूण मसाला हाडला, आगळ हाडला आणि हे काय म्हणतात काजू बी अळसाणे हाडला. असे म्हणजे सगळे एका स्टॉलवरती सगळेच मिळतले तुमकां, असे सगळे हाडला आमी, त्रिफळा बी सगळे तसे. तुम्ही सगळे घरा करतात? होय, हे लोणची पापड हे सगळे घरा केल्ले आसा हे सगळे. आणि हे काजू आसा न्हू आमचो, हे मसाला काजू आसा आमचा ह्यो आमी स्वता हे करता, जे आमी होलसेलान घालता. हे जाल्यार ह्या 4 प्रकारचे हे आसा, सॉल्ट मसाला आणि शालीचा आणि ह्याचा प्लेन काजू असे सगळे मिळून. आणि मी हे सगळे घरा केल्ले आसा. हे परत हे खिचे पापड म्हणून, आणि हे बटाटा पापड, हे साबुदाण्याचे पापड, असे सगळे मी घरा केले आसा. हे डाळीचे पापड केल्ले आसा, हे सगळ्या मिक्स डाळीचे पापड सगळे केलेले आसा. ते सगळे हांवें हाडला हांगा. गिरायक आसा हो. तुम्ही दर वर्सा येता हांगा? दर वर्सा येता हो, दर वर्सा येता पुरून येता. काय सारस बी सगळे घालता मी. कपड्याचे घालता, हे घालता. जेन्ना कपड्याचे असता तेन्ना कपड्याचे घालता, जेन्ना माझे पुरुमेत असता तेन्ना पुरुमेताचे घालता सगळे अशें करून. पण रिस्पॉन्स बरो आसा. मुळगावच्या आईन कितें कितें हाडला ते पोवया. कितें हाडला? हांवें आमटाण आसा, गरम मसालो, अळसाणे, भाजलेल्यो काजू, परत चिप्स, भरलेली तोरां आसा, खावपाचें सगळें आहा, लाडू, चकरी, शेव, सुरय तांदूळ आसा, उकडे तांदूळ आसा, अणसां आसा, आनी कितें हे सगळे तू घर करता? चिप्स आसा, आमटाण बी सगळें आहा म्हजे कडेन. आगळ आसा 350. हे सगळे तू घर करता? म्हणजे हांव 4 वर्सां जाले पळय येता. फर्स्ट टायम येयला हांव हांगासरला, पूण म्हाका बरें आहा. आतां वळख जाले न्हू म्हणून लोक मसाल्याक बी म्हाजेच कडेन येता. गिरायक आसा. म्हाजे अंदू मातशें हें जालें, ते सायडीक आसताले ते लोक थंय वयता आनी थंय ना म्हणटा, मागीर हांगा पळयता म्हाका. अशें जालें म्हाजें. लोक पोरू आयले त्या ओनू हय येता. हय ते तूं खंय काय म्हणटा, ते कुवाळ्याच्यो वडयो
वडयो कुवाळो तो किसोन न्हू मागीर ते वडयो करता ते टेस्टी लागता बऱ्यो. तर अशें आशिल्लें हे गोमंतकाचे तनिश्कान घडोवन हाडिल्ले पुरुमेताचे फेस्त. आमी हांगा विंगड विंगड वेगळे वेगळे तरेचे खाद्य पदार्थ पळयले, आमी कपडे पळयले, बॅग्स कितें कितें सगळें हांगा अवेलेबल आसा. भीष्म आंबो म्हण आमकां कितें नवीन पळोवपाक मेळ्ळो आनी खूब बरें अशें आयोजीत केल्लें आसा. तुमी मुजरत हांगा येवचें. हें आयोजीत केल्लें आसा डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस कोम्स ह्या गार्डनान. तुमी मुजरत हांगा भेट दिवची. धन्यवाद.